जाला. आता आनी एक 4-5 दिसां भितर हे मायनिंगाचं ट्रान्सपोर्टेशन चालू जातलें आणि सुप्रीम कोर्टाचो निर्णय जो आसा तो इतरे ते रिस्टार्ट मायनिंग जातलें, एमेंड जातलें, ऑक्शन जातलें या कॉर्पोरेशन जातलें. पूण आतां रेटीचो विशय जो आसा हो 2015 ही ऑक्शनाचो रेट सरकारान ठरयल्लो आणि 2017 परतोन मायनी स्टार्ट जाल्यो, स्टेट गव्हर्मेंटान मायनी चालू केल्यो तेन्ना 17 एक रेट ठरयलो आणि 2017 साकून 2020 म्हटल्यार अजूनय रेट रिवायज जालो ना. ट्रक असोसिएशन धारबांदोडा आनी ते सावथाचे तेंच्यांनी मागणी आसा आमकां हो रेट रिवायज करचो. तेन्ना डिझल 52 आसुल्लें, आज डिझल 75 आसा. ते प्रमाणे रेट आमकां रिवायज करून दिवचो. सीएमान मुख्यमंत्र्यान सांगलां आपूण मायन ओनर म्हणजे लीज होल्डरा कडेन उलयता, जे ऑक्शन डम घेता, जे ई ऑक्शन कोणी कोर्ट केले तेंचे कडेन आनी हो रेट रिवायज करपाचो प्रयत्न करता. पूण रेटाचे सुप्रीम कोर्टान डिसिजन जावना, रेटाचे रिवायज करप कितले तरी सुप्रीम कोर्ट ते वेगळे, ते मायनिंग रिस्टार्ट ते एमेंड करून हे डम पॉलिसी चालू आसा, ई ऑक्शन चालू आसा, ते ट्रान्सपोर्टेशन चलता डंप ट्रान्सपोर्ट करपाक. हय, डम पॉलिसी चालू आसा न्ही आतां आनी ई ऑक्शन चालू आसा. रिवायज कर 2017 जवळ जवळ पहिल्या 10 किलोमिटराक कितले आसले 12.5 मागीर त्या 20 किलोमिटरा भितर 12 आणि मागीर 20 किलोमिटर ते 30 किलोमिटर 11.5 हो रेट आसलो आणि 52 डिझल आसले. आता 2017 ते 2020 म्हटल्यार हे जे पळोवन डिझल 52 दवरून मदलो जो रेट आसा तो वाडोवपाचो. आज डिझल 75 आसा. आता पर टन पर किलोमिटर ट्रकवाले म्हणटा 26 रुपया पर टन पर किलोमिटर येवपाक जाय. ओवरऑल म्हाज्या हिसपान 17-18 आयलं जाल्यार ओके, ट्रकवाले सॅटिस्फाय. रिकमेंड केला तुम्ही आणि एक ताप पडले न्ही. आता पावस समज गेलो जाल्यार 4-5 दिसान ट्रान्सपोर्टेशन स्टार्ट जातलें. पण ताका परत परमिशन लागता न्हू. लास्ट टाइम 6 महिन्याचे कितें दिल्ले. हय, ते ई ऑक्शन जे आसा ते ई ऑक्शन केल्ले फाटी केल्ले न्ही ते मुवमेंट चालू आसा ई ऑक्शनाचो. सद्याच्या हितून परिस्थितीन देखून डंप देखून उखलपाचें आसलें देखून जाल्यार जॉब्स आसात हिंगा. तो तुमकां ट्रान्सपोर्टाक काम आसा तितले उमके सर्टन लिमिटेशनाचेर आहा. ना ई ऑक्शन तो लिमिटेड थोड्याच मायनीचो ई ऑक्शन जाला, सगळ्या मायनिंगाचो जालो ना तो. ते ई ऑक्शन मटेरियल जे आसा ते ROM आसा ते हाडून ते प्लांटाक घालता, प्लांटाक ते स्क्रीन करता आणि मागीर ते आमोण्या व्हरता, थोडे जेटीर व्हरता, अशे विविध तरेचे ट्रान्सपोर्टेशन चलता. ई ऑक्शनाचेर सध्या तरी थोड्या प्रमाणात तरी गाडयो चालू जाता. आता मिटिंगेन कोण कोण आसले तुम्ही? ट्रक असोसिएशन धारबांदोड्या ट्रक असोसिएशन, कोडले शिगांव ट्रक असोसिएशन, सावड्ड्या रिवणा ट्रक असोसिएशन, कोडले ट्रक असोसिएशन, हे साऊथ गोवाचे ट्रक असोसिएशन आसले. आणि ह्या मोमेंटाचेर तो जावपाचोच न्हू, त्या एरियांतलोच हे ई ऑक्शनाचो ओवर आतां ट्रान्सपोर्टेशन जावपाचो. तुम्ही कोण आसा बरोबर ट्रकवालो कोण सरपंच हय मरे दळवी आसा बरें, दळवी उलय मरे यो. तुम्ही मिनिस्टर फुड्यान गेल्ले. आयचो आतां विशय आशिल्लो आमी एक्चुली रेटीक लागून आयिल्ले. सो 20 रुपया पर टन पर किलोमिटर आमी एक्चुली पयलीं मिटींग घेवन डिमांड केल्लो आसा. तेन्ना आयचे मिटिंगेक सीएमाक आमी मांडिल्लें आसा की सगळे म्हारगाय वाडिल्ल्या कारणान की आमकां हो रेट रिवायज जावपाक जाय. कारण ई ऑक्शन म्हणून रेट केल्लो गव्हर्मेंटान तो 5 इयर्स बॅक केल्लो 15. तो आज 20 जाले. तो तेन्ना 52 रुपीज डिझल आशिल्लें आणि ताचो रेशो आसा 70 to 28. 72% अर्निंग म्हणजे आमकां येवपाक जाय, ते 28% डिझलाक वचपाक जाय. सो एज पर दॅट आमी तो ताचे कडेन रेट आमी मागिल्लो डिमांड आमी मागिल्लो आसा. तेन्ना तो रेट आमकां मेळपाक जाय कारण तो कायदेशीर रेट आसा आणि ताका लागून आज आमी मिटींग हांगा अरेंज केल्ली आमच्या मिनिस्टरान दीपक पावसकारान. तेन्ना सीएमान सांगलां आपूण लक्ष घालून तातूंत भितर खंय तरी मार्क काडटा म्हणून. तरी आमच्या मिनिस्टरान सांगलां आपुणूय फॉलोअप करता. सो आमी बाकीचे सगळे कमिटी आसा ते सगळे एकठांय आसा. तेन्ना तातूंतल्यान खंय तरी मार्क येतलो. आमकां पुराय गव्हर्मेंटाचेर विश्वास आसा.